not in total agreement with his entire report. But that part of it is vindicated. That Nigerians are very much well there is a nexus established in Goa. He says it in his report. ते कित्याक वाचूंक ना ताणें? ती तुम्ही हाऊस कमिटी केली मागीर ती एक्सेप्ट कशी केली ना? हाऊस कमिटी तुम्ही केली आणि सो मोठो तुम्ही केली पण चीफ मिनिस्टरान केली आणि कोणा घातलो जेचे 10-12 केसी आसा क्रिमिनल बॅकग्राउंडचे आसा ताका सेंटेन्स पडलेले आसा त्या कोर्ट हाऊस हे आसा म्हणून अशे मनशाक त्या क्रिमिनलाक मनशाक त्या कमिटीचो तूं अध्यक्ष तुम्ही कितें म्हणटा ती हाऊस कमिटी पॉलिटिकल आशिल्ली पॉलिटिकली ती सगळी आणि सांगता एक दुसरें सांगता जे ऑफिसरांक ताका कोणा पळय जाय कोणा फोनूय केल्ले आसा पयशे मागपाक हे सगळे तरेचे मागीर उगडत पूण हे सगळे तरेचे इनवॉल्व करपाक सगळ्या ऑफिसरां भितर घालपाक म्हणजे हें तुका जाय आशिल्लें तुजे कडेन इन्क्वायरी करपाक जायना म्हणून त्या मनशाक क्रिमिनल मनशाकच तूं तेजे अध्यक्ष करता चेअरमॅन ओके राजू म्हाका फायनल कमेंट सांगात फाल्यां वातावरण क्लियर आसा की हे जे जालें तें चूक जालें आनी हांगा गोंयकारांचेर केसी घालपाची हिम्मत सरकारान करची न्ही तुमकां दिसता की फाल्यां गोंयकाराचेर जर केसी घाल्यो जाल्यार प्रकरण आनीक चिकळटलें न्ही सरकाराची क्रेडिबिलिटी वतली आनी सगळ्यात म्हाका व्हडलो धोको जाता तातूंतल्यान कितें दिसपाक लागलो तो असो की हातूंत भितर इंटरनॅशनल नॅक्सस आसा ड्रग्स म्हणटे एक राज्य आनी एक देशा पुरतें नासता हातूंत भितर इंटरनॅशनल जर आतां जर हळू हें जर दिसपाक लागलां आतां तातूंतल्यान सिद्धय जालां गोंयाक सगळ्या नागरिकांक धोको आसा नागरीक जेन्ना अशे रस्त्यार येतात तेन्ना ते गोंयाक वाचोवपाक येतात तांचे भितर एक आपुलकी आसता गोंयाक तांचे भितर एक इतली भंय निर्माण जातली एक दहशत निर्माण जातली आनी ही गँग फकत 25 वयल्यान 200 न्ही ताजो आंकडो हजारांनी वतलो तातूंत ते सगळे गोंयचे जे असले नाजूक भाग आहा ते आपले कवेन घेतले आनी खूब सिरियस संकट गोंयचेर येवंक शकता कितें दिसता जर गोंयकारांचेर केसी घाल्यो जाल्यार प्रकरण चिकळटलें 100% प्रश्न आज गोंयकाराच्या अस्मितायेचो आसा गोंयकाराच्या आयडेंटिटीचो आसा व्हेरी एक्झिस्टन्स ऑफ गोवन्स आनी हें जर अशें घडलें जाल्यार इट वील सेंड अ रॉंग सिग्नल टू द पीपल दॅट गव्हर्मेंट इज नॉट फॉर द पीपल अँड अकॉर्डिंग टू मी इट शूड नेवर बी डन अशे तरेन जर प्रकरण अशे तरेन हाताळत जाल्यार इट वील बी बिगेस्ट फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट सो फार देर इज अ चान्स टू डू रिपेअर्स टू वॉट हॅज हॅपन अँड बाय डुईंग दीस दे विल फर्दर वर्सन द सिच्युएशन आमी समजताले की हांगा खरेंच हे भुरगीं शिकपा आयले म्हणून हे शिकपाक हांगसर येवना आनी म्हाका तर दिसना म्हणटकीर आतां वेळ जो आयल्लो आसा खरें ह्याच वेळार आनी होच संदी घेवन आमी तांकां हांगसर परकी तो एकूय मनीस तो पळय आसता नायजेरियन तो हांगा उरूंक जायना आनी हीच मेसेज सगळ्या देशाक वचपाक जाय की देशाच्यान तांकां हांगसर धांवडोवपाची गरज सारकी लोकल्सांक फाल्यां जर केस घाली मागीर घाल म्हणून सांगलाच ऑलरेडी आनी एक्शन जर जाली कितें करतलो दिवाळेच्या दिसा मेजॉरिटी कम्युनिटीक एक काळोख दिवप हें सारकें न्ही सो एज अ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आय फील दॅट आतां बंद आमी एक्चुली करूंक जाय खंयच्याय गोंयकाराचेर केस जाली जाल्यार बंद जावंक जाय जें कितें जालां तें इज अ शेम फॉर गोवा इट इज लायक कारगिल इट इज एन इन्कर्जन बाय द नायजेरियन्स अक्रॉस द लक्ष्मण रेषा खंय येता बाबा तूं खंय रावता हें कोणाकूय कळटलें खंयचो आंधळो मनीस सांगूंक शकता की दे हॅव क्रॉस द बाउंड्री एनी लेजिटिमेट मेंटल बाउंड्री की बाबा हें चड जालें म्हणून आनी हें जर तूं एन्डोर्स करता सरकार व्हेरी क्लियरली द सरकार इज एंटी गोंयकार आनी तशें जालें जाल्यार गोंयकार तें ओगी रावन घेवचें ना ओ रोहन म्हणटा ते भशेन बींग अ लोकल MLA ऑल्सो हो आठवडो वचूं म्हाका दिसता की बेटर सेन्स शूड प्रिवेल अपॉन द चीफ मिनिस्टर especially even after this debate and he should understand that we are not doing a finger pointing exercise we are wanting to cooperate with him with the government फक्त act कर आणि तातून ते पॉलिटी पार्टी हाडनाका कलर हाडनाका सारको क्लियर कट ॲक्ट कर सारखे निवळ करून उडय रोहन बाब फायनल कमेंट्स केसी घाल्यात फाल्यां जर तुमच्या मनशाचे हात घालो पुलिसेन कितें करतले म्हाका दिसता ऑल गोवन्स विल रिएक्ट इट इज नॉट ओनली इंडिविज्युअल कित्याक आज सकाळच्यान जे पुलिसेन केलां तेंच एक्शन नायजेरियनचेर घेतिल्लें वो ही सांजवेळ पर्यंत वो ही दशा जावची नाशिल्ली सो आय थिंक दिस वील बी अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द MLAs टू गेट अप कित्याक आज समज म्हजेर आनी म्हज्या लोकांचेर प्रश्न आयला फाल्यां ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी एज अ पर्सनल वेंडेटा ऑर वॉट एवर इट वील कम टू देम सो समज अशी जाली म्हाका दिसना आतां गोंयकार न्हिदून रावतले बिकॉज द टायप ऑफ यूथ वीच केम आउट टुडे द टायप ऑफ पीपल वीच केम आउट फ्रॉम अ डिफरंट क्रॉस सेक्शन्स ऑफ सोसायटी वीच वील बी हॅपनिंग थ्रू आउट गोवा सो दिस वील ओनली शो अ रॉंग पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट आय एम शुअर दॅट CM वील टेक अ रायट डिसिजन पूण समज जालें अशें तेन्ना पळोवपाचें
म्हाका दिसता इतल्याचेर आमी थांबतात. ना, क्लियर हांवें कट कोणाला सांगपाचें आसा फायनल सारके 15 सेकंद. फायनल आमी जाणांक 2-3 वर्सां फाटीं अशेंच दिवाळेचे पयले दिसा बॉम्ब घालून लोकांक मारपाचे 5 कडेन जाल्ले. कुट्टाळे, वास्को, मडगांव आनी कुडचड्यार केपें बॉम्ब घालून. पूण आमचे देव बरे आशिल्ले म्हणून ते बॉम्ब तेच मेले. सनातनाचे मनीस तो मालगोंडा पाटील आनी ते मेले. नाजाल्यार लोक आयज त्या वेळार लोक खूबच मरता आयले. पूण आमचे देव बरे आसा. तशें आयज हें कितें घडलें तशें देवा सारके आमचे पर्वरीकार उठले आनी तेणी हें हांगसर कितें जातलें तें प्रिवेंट केलें. इतलें म्हाका दिसता की खूब वोकल प्रतिक्रिया आसात. लज जाल्या गोंयकाराक, प्रत्येक गोंयकाराक लज जाले आनी प्रत्येक गोंयकार जशें अमित बाबान सांगलें की ते विज्युअल्स पळयतना टीव्हीचेर प्रत्येकाचे हात थरथरताले, राग येतालो, संताप मारतालो पळोवन की कितें करतात काय म्हणून. ते पुलीस आशिल्ले आनी रोहन बाबान सांगलें तशें की ते पुलीस कांय करनात पूण मागीर लोक देंवले आनी लोकांनी खंय तरी जबाबदारी घेतली कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाची. अशे परिस्थिती भितर जर सरकार जर लोकल्सांचे केसी घालता आनी लोकल्सांक भितर उडयता डेफिनेटली बॅकलॅश जातलो आनी खंय तरी लेट द बेटर सेन्स प्रिवेल. 7 दिसां भितर ह्या सगळ्याची व्हेरिफिकेशन करून तांकां डिपोर्ट करचे. असली एलिमेंट्स गोंया भितर नाकात. घडये तुमचे आमदाराक ते जाय आसतले किंवा त्या वाठारांतले पॉलिटिशियन्साक जाय आसतले पूण गोंयकाराक असले एलिमेंट्स नाकात. हें सरकारान साफ आतां मतीक घेवपा जाय. आनी जर 7 दिसां भितर एक्शन जाली ना जाल्यार एक गजाल आज जो सेन्स आमकां आयला सोशल मिडियांतल्यान आयला आनी ह्या पॅनलांतल्यान आयला, गोंयकार ओगी बसचो ना. म्हाका दिसता की राज्यकर्त्यांनी हें नीट आयकून घेवपाची गरज आसा. गोंयकार ओगी बसचो ना. एक्शन घेयात नाजाल्यार परिणाम वायट जातले. तुमी आयले आनी सगळ्यांनी इतली बरी मतां मांडली. म्हाका दिसता ही खूब म्हत्वाची डिबेट सगळे गोंयकारां खातीर आनी गोंया खातीर. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.